दिव्यवाणी 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 लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक विनोद गंगोळेचो नमन आणि मोगाचो प्रणाम. मोगाच्यानो परत एक पोटी एका खेरीत कार्यक्रमाद्वारे परत आम्ही तुमकां भेटोंक आयल्या. आयचे एक विशेष कार्यक्रम ते जावन आसा आणि या विशेष कार्यक्रमांत आम्ही एका याजकाक आणि ताच्या मिसावांक तुमचे मुखार सादर करता. आणि ते याजक जावन आसात मनादीक बाप थॉमस डिसिल्वा. पयशिल्ल्या आसामांत मशालपूर ह्या गावांत भोव आपुरबायेन आणि रिस्क घेवन सोम्याची सुवार्ता ते प्रसार करून आसात. तर तांच्या ह्या सुवार्ता प्रसार करच्या मिसावांत कितें घडलें, विविध रितीर तांकां जायते अडखळे आयल्यो तरी ती सुवार्ता तांणी आजुनूय कशें प्रसार करून आसात म्हणलो एक धाकटुलो विवर दिवचे एक मोठे प्रयत्न आमचे संगी हांगासर आमी चलोवन आसा. मोगाळ याजकांक आमचे मदें आमी आतां स्वागत करया. मनादीक बाप थॉमस, दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या नावी आमच्या सर वीक्षकांच्या नावी मोगाचो येवकार आणि मानाचो स्वागत. थँक्यू. देव बरें करूं. पळय फादर, निजाय की आमकां आज व्हरतो संतोष. चिंतेनातल्या बरी आमकां एका मिसांव गांवांत वावर करच्या याजकाची एक म्हाका वळख जाली आणि ताचो परिणाम जावन सोम्यानूच आज आमकां दोगांकी सांगाता मेळयला आणि आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या वीक्षकांक तुमच्या सेवेवराची आणि मिसावांची एक झळक थंयसर दिवच्याक आमकां एक फावो केला. तर पयल्यान पयलें हांव तुमच्या लागीं विचारूंक आशेता, बाबा न्हू, जल्मल्यात तुमी मंगळूर ह्या आमच्या मंगळूर दियेसेजेन कोंकणी संस्कृतेन आणि सगळें कुटुंब तुमचें हांगासर मांट्राडी भोव आपुरबायेच्या रानवट सुवातेर म्हणले बरी भोव ग्रीनरी आसच्या सुवातेर वस्ती करून आसा. तुमचे मुळावे शिकापी हांगाच जाल्लें आसतलें, त्या विशयांत हांव नेक्स्ट उलयतां. पूण म्हाका तुमी सांगा, पयशिल्ल्या आसामांत मिसांव वावर दिवच्याक आनी सोम्याची सुवार्ता प्रसार करूंक तुमकां कशें प्रेरणा आयलें, कशें साध्य जालें? हांव म्हजें मॅट्रीक हायस्कुलाचें शिकप हांव नारावी करनासलो आनी म्हजो बाप्पू अलाहाबाद डायसिसांत पाद्र्याब आसलो. म्हजी कोंकणी इल्ली घुसपडटा. वडना आमच्या वीक्षकांक खातीर वडना, तुमी कोंकणीन ती उलयन. वय कोंकणीच उलयता, इल्लें म्हळ्यार सोडदोड करचें पडटलें. फादर अवेलिन डिसिल्वा म्हजो बाप्पू देव भिरांतीचो, देव भक्तीचो आनी आमचे खातीर प्रेरक म्हणल्यार बरी आसलो. हांवें 10वी जाल्या उपरांत हांवें चिंतलें हांव अलाहाबाद डायसांत जॉयन जाता म्हणून. आनी तशें अलाहाबाद डायसा पयलीं हांव जॉयन जाल्लो. ताचे उपरांत आमची मायनर सेमिनरी जाल्या उपरांत पुना हांव शिकतना म्हजो फ्रेंड तो आसामाचो आसलो, मस्त क्लोज फ्रेंड, आदिवासी. ताचें नांव फादर हिप्पो म्हणून, हिपोलिटस टोप्पो, आमी शॉर्ट फॉर्मान हिप्पो म्हूण चारलें. तशें म्हाका प्रेरण जालें. म्हळ्यार नॉर्थ इस्टाच्या विशयान साबार ट्रायब्स आसात, जनजातीचे लोक. तशें मस्त तांचे विशयान म्हाका कळीत जालें आनी हांवें चिंतलें वचून पळया म्हणून. 1 year फ्री रिजन्सी थंय काणयली, रिजन्सी केली. ताचे उपरांत हांवें चिंतलें नॉर्थ इस्ट इज द रायट प्लेस फॉर मी आनी थंय हांव जॉयन जालो 1991. मागीर 1991 हांव आसामांत आनी नॉर्थ इस्टांत, आसामांत म्हळ्यार 4 वर्सांची म्हजी थियोलॉजी स्टडी शिलाँगांत जाली. ते 1991 आजून पर्यंत हांव थंयच शिकप आनी म्हजे वावर करून हांव थंय आसा. मस्त खुशी जाली फादर, कित्याक सगळ्या फाटल्या भोव सबार वर्सां तावन तुमी तुमचो मिसावांचो वावर थंयसर दिवन आसात. स्वामी जेजू क्रिस्ताची वळख आनी देवाचें बरें उतार, सोम्याचें बरें उतार थंय प्रसार करून आसात. फाटल्या इतल्या सुदीर्घ वावरांत तुमकां जाय तितलो अनुभव थंय मेळ्ळो आसतलो. पूण हांवें सांगचें, तुमी थंयसर वावर दितना, तुमच्या वावर दिवंक थंयसर तुमी भायर सरतना तुमच्या कुटुंबदारांनी, तुमच्या मम्मीन, तुमच्या डॅडीन, तुमच्या भावांनी तांची अभिप्राय कशी आसली? म्हजो आन हांवें म्हणचें आहलें पापाक. आन सरलो 1987.
मागीर ताचे उपरांत हांव ते नॉर्थ इस्टान जॉयन जाताना माय मात्र आसली आनी म्हजे भाव भयण्यो तांचे फूल सपोर्ट आसले आनी म्हजे म्हजी वोट थंयच जाल्ली 1997 आनी तांणी खुद्द येवन पळयला जागो लोक थंयचो कितलो मोवाळ कितलो मैपासी कितलो सिंपल लोक देखून तांकां खुशी जाली आनी ती म्हजे हांगाची वोट दिकच न्हय ताच्या उपरांत ती दुसऱ्या खंयच्या कार्यक्रमां फंक्शनाक आनी आयल्यान थंय आनी लोकांची तांकांय लोकांची परिचय आसा आतां म्हूण सांगयता हांवें तशें म्हाका भरपूर प्रेरण आनी सपोर्ट तांचे तावन म्हाका म्हज्या भावा भयणी तावन मेळ्ळा. वैभव निजाकी सोम्याचें वांटो विचित्र कित्याक म्हणून सांगल्यार सोम्याची सेवा ताचें बरें उतार प्रगट करूंक आमी भायर सरतना देश जात कात रिलेशन तें खंयचेय आड येना सगळ्यांक सोडून वचत येवचें पडटा अशें तुमी त्या नांव नातल्या गांवांक म्हण आमी सांग म्हळ्यार आमच्या परिसरांत आमी सांगता नांव नातल्या गांवांक तितल्या पयशिल्ल्या गांवांक तुमी थंयसर गेल्यात इतलीं वर्सां थंयच्या निवासी सांगाता तुमी जेल्यात आमच्या विक्षकांक सांगपाक थंयच्या निवासींची जिणी रीत कशी सामाजीक परिस्थिती कशी तांचें शिकपाचें मट्ट कशें तें हांवें सांगचें जाल्यार जेजून सांगलां ल्हाना भुरग्यांक म्हजे लागीं येवंक सोडा कित्याक सर्गेचें राज तांचें म्हणून आय थिंक दे आर दॅट कायंड ऑफ पीपल इनसंट लवींग अफेक्शनेट तांकां मेळटना तांचे सांगाता रावतना तांची सेवा करतना एक अनुभव आसा तो आमी म्हणटा इन इंग्लीश वी कॅन से इट्स हेवनली एक असलो अनुभव मेळटा की it is worth coming and working and spending my life for them. तांचे सांगाता रावून म्हजी जिणी तांचे खातीर खर्चूंची ते एक म्हजे भाग म्हणले असलो अनुभव आमकां मेळटा कित्याक तांची भास म्हाका गोत्तून जातली तांची भास हांव शिकलां आसामीज हांव उलयतां बोडो भास उलयतां संताली हांव उलयतां आनी दुसऱ्यो ल्हान भासो हिंदी ऑफकोर्स हिंदी नॅशनल लँग्वेज जाली ती हांव उलयतां आतां देखूनच म्हजी मायभास आतां इल्ली घुसपडटा तशें जालां इतले आमचे काल साळावळ जाल्या दॅट क्लोजनेस दॅट बॉन्ड दॅट आय हॅव डेवलप्ड असो संबंद आसा की हें म्हजें घर हे म्हजे लोक आनी हांचे खातीर हांव ती म्हजे खातीर म्हणून तसलो एक संबंद आमचो आसा. फादर तें तांचे जिणेरीत हांव विचारतना तांचो लोक सादारण कितें काम करता आनी तें एज्युकेशन लेवल कशें आसता या सामाजीक थोडे कट्टुपाडू म्हण आमी सांगता तसले पर खंयच्या रितीर आसात फादर तांचे एक्चुली ट्रायब म्हणटाना ट्रायब इज ए वर्ल्ड तांचो एक संवसार म्हणलें बरें तांची एक तांचो काले ड्रेसा काले वेश नेसाण तांचे ते नेसाण आसा तांचे घर बांदचे एक स्टायल ते दुसरें पारंपारीक स्टायल म्हण आमी सांगता एका ट्रायबाचें घर एका रितीन बांदल्यार आनी एकाचें ते घर पळयतना तांचो नेसाण पळयतना तांचे फूड हॅबीट खाण जेवण पळयतना आनी तांची भास दुसरी एकामेकाची भास दुसरी डायलेक्ट्स म्हणटात तो एक संवसार आनी देखून आमी अशें जनरलायज करूंक जायना की हो ट्रायब बरो आनी हो ट्रायब वायट म्हणून हर एक क्लासचे आपलो एक संवसार आसा आनी तो सोबीत दॅट इज ब्युटी आनी ते आमी अप्रिशिएट करीचे आनी हांव हांगा आयलां हांचे सांगाता हे म्हजें घर हो म्हजोय संवसार म्हणल्यार बरें असलो एक अनुभव आमकां मेळटा तांचे सांगाता काम करतना आनी शिकप मिशनरीज आयिल्ले थंय ओवर 120 years प्लस जाले ते मिशनरीज येवन आनी ते मिशनरीज थंय आयल्या उपरांत तांणी इस्काल आनी तांचे एक एज्युकेशन लेवल चडलें पयले ते घेट्टो म्हणटात आमचो संवसार आनी ह्या संवसारांतून आमी भायर वचोंक ना म्हणलें बरें आनी तूं हिंदीन म्हणटा खूब मंडूक फ्रॉग इन द वेल माणको बांयत आसा आनी तोशी चिंता जस्ट लायक फंडामेंटलिस्ट म्हण आमी सांगता न्ही तो आमचो एक संवसार हांगातान आमकां भायर वचोंक ना म्हणून देखून डेवलपमेंट जायना
एक्सपोजर मेळना तांकां. एज्युकेशन मेळ्ळें, एक्सपोजर मेळ्ळें, दे केम आवट आनी ट्रायबल्स सी दे हॅव देअर ओन what do you call the talents, abilities, and they sometimes some of them are much more than the rest of India or the plain people. They mostly tribal म्हणजे hills आणि दुसरे plain and general. हे ट्रायबल जाल्यार ते जनरल कास्ट म्हणल्यार बरी जालें. सो जनरल कास्ट वूड से वी आर सुपिरियर टू देम. तशें कांय ना आतां. म्हळ्यार ही एक एज्युकेशन आयल्या उपरांत एज्युकेशन मेळोन आसा तांकां तितली डेवलपमेंट जावन आसा. अँड आय बिलीव दे वील कॅच अप. तशें म्हळ्यार 8 भागींतले 8 भागी थंयसर त्या एका जनांगांत तुमकां पळोवंक मेळटात म्हण सांगचेंत कांयच दुबाव ना. तर फादर तुम्ही थंय आतां इतले वर्सां जावन वावर दितात, खंयच्या शेतांत तुमी स्पेशली तुमी खंयच्या शेतांत तुमचो वावर आसा? हांव जावन आसा डायसिजन आनी डायसिजनाक काले म्हणजे स्पेशलायजेशन म्हणल्यार बरी आसना. आमकां एक फिरगज दितात. फिरगज पाद्री जावन आमकां वावरूंक आसा. फिरगज आनी हर एका फिरगजीन एक इस्काल आसा. ते इस्कालाचे प्रिंसिपाली खुद्द आमींत जायचे पडटा. आनी हर एका फिरगजीन ते एक हॉस्टेल आसा, बोर्डिंग. ते बोर्डिंगाचे भुरगे ते म्हजे भुरगे भाशेन हांवें तांकां पळयचे. ते म्हजे कुटुंब म्हणल्यार बरी जाता ते एक म्हळ्यार एक ते मिशन स्टेशन नाल्यार पॅरीश फिरगजीचे ते कंपावंड एक कुटुंबा भाशेन. आनी एक संगत हांवें सांगचें जाल्यार ट्रायबल्स ते मस्त अफेक्शनेट अँड अटॅच्ड. म्हळ्यार एक तांकां असल मोवाळ मायपासी ती तांचे एक काले एक मनोभाव देखून. आतां हांव पाद्र्या थंय गेल्यार आतां हांव ह्या दिसांनी रजेर आयलां, फोना येवन आसात, फादर तुमी नात खंय आसात, कितें करतात, घरा काले काज फोटो धाडा. आनी ते पुरा हर तितलो एक मोगाळ बांद. सो दे आर मिसिंग यू. मिसिंग या. फादर थंय तुमची मिसाची रीत आनी लितुर्जी देवस्तुती कशें आसता फादर तें? ते एक्चुली आमच्या ट्रायबल्सांक म्युजीक आनी डान्स दॅट इज इन देअर ब्लड. तांकां एक हार्मोनियम नाल्यार एक कीबोर्ड नाल्यार गिटार दिया. यू डोंट प्रोफेशनली आसा तांचे ते ढोलक आसा आनी तांचे डिफरंट ट्रायबल म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट्स आसात ती वाजयतात. आनी म्युजीक तांच्या भितर आसा. दे एक्सप्रेस इट. आनी तांचे हर एक कार्यक्रम तांचे डान्स सांगता जाता. आमचे हांगा आतां प्रवेश गीत आसा. तुमी चिन देखलां की कोणी डान्स करून प्रवेश गीत करचे. आमचे थंय प्रवेश गीत आफ्रिकन स्टाईल तशें ते ट्रायबल्स डान्स करून ती मुखार डान्स करून येतात आनी पाद्र्या फाटल्यान हे आल्तार सोडटात. तसले एक परिस्थिती ते एक म्हळ्यार यू फील नायस अबावट इट. यू प्रेजिंग गॉड विथ एंटायर बिईंग. अशें तोंडान न्ही, ते देवाची स्तुती सगळ्या तांच्या संपूर्ण तरान करिया. तुम्ही सांगताना म्हाका मस्त खुशी जाता फादर. कित्याक म्हण सांगल्यार तें एक ट्रायबल टायपार तांणी डान्स एपरेटस म्युजीक इंस्ट्रुमेंट घेवन इगर्जेक एंटर जावचे परा म्हणटाना म्हाकाय केदाळ एक दीस येवन तुमच्या मिसांत वाटेली जावया म्हणून म्हाकाय भोगता. फादर येदोळ पर्यंत तुमी आतांच्या तुमच्या मोगाळ कुटुंबा विशयांत आतांच्या कुटुंबा विशयांत सांगलें. पूण निजायकी आतांचें कुटुंब एडॉप्टेड कुटुंब सोम्यान दिल्लें कुटुंब. पूण तुमकां ह्या संवसारांत एक जल्म दिवचें एक आवय बापायचें तें एक देवान दिल्लें तुमकां एक वर्तें देणें. ह्या घडये आमच्या विक्षका समोर तुमी सांगा तुमच्या कुटुंबा विशयांत, तुमच्या आना विशयांत, तुमच्या मम्मी विशयांत, तुमच्या कुटुंबा विशयांत एक धाकटी झळक दिया फादर. हय हांव पयलें हांव ल्हान आसतना हें रान आसलें. हांव जल्मच्या पयल्यांत सांगिल्लें आसा की हांवें एक कोयते काणयोन हे वाट सोडून ह्या जाग्यार आयिल्लो आनी ह्या जाग्यार ताणें वस्ती केल्ली म्हणून. हांगा लागीं एक न्हंय आसा, परहॅप्स म्हळ्यार न्हंय आसा, तेंचे न्हंयचें उदक काडून हांगा बरी सागोळी आनी कितें करयत म्हणून तांचें प्लॅन आसलें कोण ना. तशें जावन हांगा पयलीं रूख आनी असले रूख आनी कातुर्ले साधारण कितल्या वर्सां पयले हांगासर वस्ती स्टार्ट केली तुमच्या कुटुंबादारांनी? कांय 60 years. ओके. वय
आतां 60 इयर्स 60 वर्सां पयल्याची गजाल. आनी हांगा तावन आमकां इस्काला वचोचें जाल्यार नारावी आमी शिकल्ले हांव बाय आमी चलोन वचोचें आहलें पांय वाटेन आनी वाणोवनांत शॉर्ट पॅन्ट आनी बॅग आसलें तें काणून धांवचें आसलें हांगा तावन धांवचेंच आसलें. आनी 3.5 किलोमिटर हांगा तावन आमी पांय वाटेन गेल्यार आनी पावस इल्ल्या दिसांनी न्हंय उतरोवंक जायना देखून होसमार जावन ताणें वचोचें आहलें 5.5 किलोमिटर हांगा तावन रावंड अबावट. हय आनी शिरताडी पिरगजेक आमकां मिसाक वचोचें जाल्यार आगेन परत्यान पांय वाटेन 5.5 किलोमिटर हांगा तावन वचोचें आहलें. हें पोर आमी एक कश्टाची जिणी आसली जाल्यार एक संतोश कित्याक आमीच भाव भयणी एक आमी भाव भयणी म्हणले बरें न्हय फ्रेंड्सा भशेन आहले. आमी बरे खेळोन हांसोन कितें काले तमाशे करन नाल्यार काले म्हणटात उपराळी आसले हांव रूख सोडचे नाल्यार न्हंयक वयचे आनी पयले काडू घालतले मासली धरची आनी थोडे फावटी तोटे घालता ते तोटे घालतना बुडोवन मासली काडची. हांगा गादे आसले आमकां कोसूंक आसले नेज काडूंक आसली नेज लावंक आसली भात लुवंक आसलें भात बोडोवंक आसलें आनी दुसरीं कामां आनी गुम्मो करतालो इंगळे करूंक ते सूर्य करचें आहलें ते आमी राती गुम्मो राखचें पडटा नाल्यार ते काले उजो लागून ते पुरो उलपोन काले म्हणटात ॲश न्हू गोबर जाता देखून राखचें पडटलें रातीक तेंय करचें पडटलें आमकां. आनी आयतारा दिसा बोंटे काले म्हणटात ते शिकारेक वय तेंय आसलें काम मस्त असलें एन्जॉयमेंट. आतां आमी चिंतना वॉट अ लायफ इट वॉज म्हूण सांगता आमी. निजाकी दोज वर द गोल्डन डेज. गोल्डन डेज. पूण आतां ह्या तुमच्या कुटुंबांत कोण सकट आसात हांगा म्हजे दोग भाव व्हडलो भाव आनी धाकटो भाव दोग जवळ्यांतलो एकलो हांगा आसात. दुसरे आमी ओटूक आतां 9 जाणां 5 भाव आनी 4 भयणी. तेगा भयणी बॉम्बेंत आनी दोग भाव बॉम्बेंत सेटल जाल्यात. दोग भाव हांगा एकलें भयण ऑस्ट्रेलियान सेटल जाला मेलबॉर्नान. सो फादर निजाकी वरतो संतोष कित्याक म्हळ्यार तुमच्या 2 कुटुंबाची वळख एक तुमी उपजल्लें कुटुंब आनी एक तुमी आतां सेवा दिवचें कुटुंब ह्या दोनूय कुटुंबाचो एक विवर तुमी आमच्या विक्षकांक दिलो. आतां हांव परत येता आसामांत तुमच्या सेवा वरा विशयांत 1998 वर्स 1998 त्या वर्सा एक विशेष घडीत थंयसर तुमच्या जिवितांत घडलें. तें हांवें सांगच्या प्रास आमच्या विक्षकांक कितें घडलें म्हूण तुमी सांगल्यार पुरो मागीर तें विवर हांव तुमच्या लागीं विचारता. ह्या विशयांत आमचे विवर्स राखून आसात तांकां सांगा फादर. हय 1998 नोव्हेंबराच्या 16 तारीखेक आमकां थंय आमचे वाडे पयस आसात पिरगजेतावन आनी तांकां आयताराच्या दिसा मिसा घेवंक जायना देखून आमीच एक डेट फिक्स करची तारीख आनी थंय वचचें मिसाक. हांव पयलीं त्या पिरगजेक पिरगज पाद्री जावन म्हळ्यार 1997 म्हजी वोट जाल्ली. 1 वर्स जालें मात्र. 98 1 वर्स जावन थोडे म्हयने जाल्यात. 98 म्हाका पयले फावटी पिरगज पाद्री म्हणून नेमाक केल्लें. हांव त्या पिरगजे वचून 16व्या दिसा हांव मोटरसायकलार थंय एका रानांत आसा तो वाडो थंय तांचें कॉपेल आसा थंय मीस भेटो म्हूण हांव आनी आमचो कॅटेकिस्ट मिरांत प्रचारक म्हणटा आमी ताका काणून हांव गेलो थंय थंय तांणी स्वागत केलें म्हाका. स्वागती डान्सान करतात डान्स केले तांचे म्युजीक आनी च्या दिली ताचे उपरांत सगळीं येतात कुमसाराक हर एक जण. थंय आनी एक रीत आसा की कोण मिसाक येतात कुमगार काणयोक आसा ते पयले कुमसार कंपल्सरी. आजय ती रीत चलोवन आसा. खंय जाल्यार आमी पयले ती कुमसाराक येतात ताचे उपरांत कुमसार जालो मीस जालें संताली भाशेन संताल विलेज आहली. म्हाका संताली तितली बरी येनातली अशें म्हळ्यार 50% येताली म्हळ्यार समजतली
सुडाल उडोवंक जायनासलें नवो शिकोनासलो मीस भेटयले उपरांत हांवें सांगलें प्रचारकाक तूं पुरा बॅगान घाल तर हे रिलिजियस आर्टिकल रोजरी आनी कार्य ते इल्ले सेल करनासलो तो ओके ते हांवें सांगलें तूं हें कर भायर येवन परत्यान डांस करनासले ते म्युजीक वाजोवन आनी पुरो देखून हांव एक घडी हांवें पळयलें डांस ते धाडच 8 जण येवन म्हाका सुत्तू घाले 8 जण तरणाटे हातान कुकरी ते नेपाली डॅगर कोयते भशेन आसा नेपालाचे ते स्पेशल कुकरी म्हणटात ताका ती दाखोवन उबे लावले म्हाका एक शॉक कोण म्हणून म्हाका गोत्तू कोण म्हणून हांवें विचारलें ते दाडा हे पळोवन तूं सगळ्यांनी किंकराटे मारून ती पुरा धांवली उरले तुमी मात वय मागीर कोण काल हांव फुल्ली ब्लँक म्हाका कांय दिसना आतां एक चिंतिनातलें एक काले घटन न्ही देखून कालें जाता म्हणून हांवें सांगलें हांवें विचारलें हिंदीन तूं कोण हे तुम लोक एकल्यान एक दिलें म्हाका हांगा काले म्हणटात बॉक्सिंग केलें पंच मारलो पंच मारने म्हणालो चुप मोटरसायकल का चाबी दे दो हांवें चाबी काडली परत्यान हांवें विचारलें कालें जाय तुमकां कोण हे तुम लोक क्या चाहिए त्या दाडे ते एक वासो आहलो तो काडून म्हाका पाटीक मारलें एकल्यान म्हणलें चुपचाप राव म्हणालो हांव थंड रावलो मागीर कितें जालें गोत्तू ना दोगांनी म्हज्या हातान दोनी हातान धरलें आनी म्हजे दोळे बांदले ओके तशें म्हळ्यार तुमकां त्या परिस्थितीर तुमकां किडनॅप केलें म्हाका गोत्तू नासलें किडनॅप आनी कालें कित्याक म्हळ्यार सडावत आमी फिल्मांनी पळयता न्यूजांनी वाचता सोशल नेटवर्कार आमकां पळोवंक मेळटा एणे तेणे खबरो आयकूंक मेळटात पूण किडनॅप रियल काल म्हणून म्हाकाय गोत्तू ना पूण तुमी आयकल्लें मात्र हांवें आयकल्लें मात्र म्हाकाय गोत्तू नासलें हें कालें जावन आसा म्हणून बट अल्टिमेटली यू केम टू नो दॅट यू हॅव बीन किडनॅप पूण फादर तुमकां किडनॅप केल्लें त्या खंयच्या एका संघटनान तें किडनॅप केल्लें तुमकां ते आदिवासी कोब्रा मिलिटंट्स ऑफ आसाम म्हण जालें ते दोन मातसो गोत्तू नासलें ते 3 दिसां उपरांत ते ह्या 2 दिसां उपरांत तांचें एक डिमांड लेटर पावलें त्या दाडास कळलें एक नवो संघटन जाल्लो त्या वेळार कोब्रास म्हणटाले तांकां ओवरऑल नाल्यार ACMA आदिवासी कोब्रा मिलिटंट्स ऑफ आसाम म्हणून पूण वॉट इज द मोटो तांचो ध्येय कितें खंयच्या एका संघटनाक एक तांचेच म्हणलें एक ध्येय आसता न्ही हर एकल्याक एक ध्येय आसा आमची एक्चुली आमी पळयचे तांची परिस्थिती कितें आसली म्हणून 1996 एक कालें एथनीक क्लॅश जाल्लें बिटवीन ट्रायबल बोडो ट्रायब अँड आदिवासी ट्रायब आनी बोडो ट्रायबान आदिवासीस ते काले म्हणटात बिल्लो बाणा बो अँड एरो ट्रेडिशनल वेपन यूज करतात वेरेज बोडो मिलिटंट्स तांणी मॉडर्न ऑटोमॅटीक वेपन लायक AK-47 and there was a heavy casualty from Adivasi side and it came to म्हळ्यार अशें एथनीक क्लेन्सिंग म्हणल्यार बरी जावन आसलें आदिवासींक आमच्या जाग्यार कंप्लिटली हें करया म्हणून जावंक पुरो तशें एक तांची ध्येय आसलें बोडोचें आनी आदिवासीच्या मदें तांणी चिंतलें आतां आमी वांचचे जाल्यार आनी आमच्या लोकांक वांचयचे जाल्यार आमी एक संघटन करीचें तुमकां तांणी किडनॅप केलें तांचे कांयपणी डिमांड आसले की वय एक्चुली हांवें स्टोरी सांगची आतां कशें जालें म्हणून म्हाका तांणी धरलें व्हेलें ब्लायंड फोल्ड करून दोगांनी 2 हात धरून 4 घंटे चलोवंक लागले 4 वरां चलयलें आनी वळ आनी उतरोंक आसलें वळ उतरतना म्हाका पिग्गी बॅक तांच्या पाटीर म्हाका ओवन त्या सायडीक व्हेलें तांणी पळय त्या सायडीक तशें मागीर दोळे उक्ते करतना 6 वरांशें उक्ते केलें थंय हिवाचो वेळ नोव्हेंबर 5 वरांशें काळोख जाता रात जाल्या 6 वरांशें हांवें पळयलें तंबू आसा तें एक रानांत आनी आतां पयले ते आसले 8 जाण आसले ते ड्रेस नॉर्मल आसलो तांचो थंय ते आर्मी कॅमफ्लॉज ड्रेस आसा पळय ते आर्मी ड्रेसांत
आनी बंदुक्यो आनी कानून आसात थंय 10-12 जाण आनी थंय म्हाका बसयलें आनी राती 11 वरांचें जेवण दिलें. जेवण खालें शीत आनी दाल. म्हणाले आज इतना ही कल अच्छा मिलेगा. मागीर हांव अशें चिंतून आसलो, हांव रडोनूय आसलो. कालें जालां, कितें जालां म्हाकाच गोत्तू ना. किडनॅप म्हणून म्हाका तेदो म्हणसो गोत्तू ना न्ही. कालें म्हणून हें कालें जालां, कित्याक जालां, हांवें कालें चूक केल्या अशें. आनी पुरोय जाल्लें म्हाका पुरासाण. मागीर 2-3 घंटे अशें न्हीद पडली. सकाळीं उठ्ठाना टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग सेट, बनियन अंडरवेअर पुरा आनी टवल रेडी आसा. तें पळोवन हांवें चिंतलें हें पुरो प्लॅन आसा. लुंगी आसा एक. हांवें चिंतलें अरे हें कालें प्लॅन्ड कितें आसतलें. म्हाका आतां आनीक बोगणां येवंक सुरू जालीं. टेन्शन. आतां हांव किडनॅपीच्या लायनीर गेल्लें चिंतून आयलो हें कांय तशें जावंक पुरो म्हणून. जाल्यार हे काल्याक म्हजे लागीं कालें आसा म्हणून. किडनॅप करतात मनशाक एक हगें नाजाल्यार पयशे जायचे म्हूण. हगें हांवें कांय वायट करूं ना कोणायकी. पयशे म्हजे लागीं नात तर कालें कितें म्हणून अशें चिंतून आसलो. ब्रश जालें. एक 8:30 वरांचें त्या जाग्यार हे दुसरे आसले ते चेडे पुरा रेडी जाले आनी अलर्ट जाले. आनी एक मोटरसायकलाचो आवाज आयकलो. एकलो मनीस आनी ताचे सांगाता आनी एकलो बायकार बायक पयस दवरलें चलोन आयले. ताचे सांगाता एक कार्बायन ते हें आसा न्ही बंदूक ती आसली. आतां कळ्ळें वो एक कोणी तांचो लिडर जातलो म्हूण. आयलो बसलो थंय लागीं. म्हाका बसोंक एक काले वास्याचे काले चेरा भाशेन केल्लें. तो बसलो थंय सायडीक आनी ताणें ताचें तोंड पुरा कवर करून आयला. हांवें ताका म्हाका ताची वळख कळना असो म्हणून. मागीर तो म्हणालो कैसा है. सांगले जंगल में रखा है. रानांत रोवला ते तूं कसो आसा म्हूण काले विचारताय. तो म्हणालो तुका कांय टेन्शन करनाका तूं. समज जाता उगत राव थंड राव आमी पळोवन काडयता म्हणालो. मागीर तुजो गार्डियन कोण म्हणून. गार्डियना कालें म्हणटात कोंकणीन. तुजो गार्डियन. ओके गार्डियन. ओके गार्डियन कोण म्हणालो. न्ही घर खंय म्हणून विचारलें. ओके सांगलें म्हजें घर मँगलोरान. तांचो एड्रेस कितें म्हाका भोगोन हे स्पिरितान म्हाका अशें प्रेरण दिलें की हांवें सांगलें मेरा कोई घर से वास्ता नहीं है. हांवें घर सोडलां. ताणी म्हाका सोडलां. तर तुजो गार्डियन कोण हांगा. ते दाडा हांवें सांगलें बिस्पो आर्च बिस्पो खंय आसा. गुवाहाटी आसा. गुवाहाटी आसा म्हूण जालें. आनी गुवाहाटी तर मागीर हांगा लोकल गार्डियन एक पाद्र्याब आसा तो विकार जनरल. हांव पयलीं आसलो थंय गोसायगांव म्हणलो जागो. ताचे फोन नंबर एड्रेस दी. तें दिलें. जायत आनी बऱ्यान राव हांगा तूं कांय खंत करनाका. मागीर हांवें विचारलें म्हाका काल्याक हांगा दवरला. ते दाडा तो रागान म्हणालो तें तुजें कारबार न्हय. तूं वगत राव. तूं थंड राव हांगा बऱ्यान आसतलोय. तूं चड उलोवंक वचनाका म्हणालो. तितलेंच ताकीद दिवन तो गेलो. मागीर एक 10 वरांचें एकलो एक लेटर हाडून आयलो. एकलो भुरगो. तातूंत ताणें बरयल्लें डियर फादर कोटारम आय एम किडनॅप्ड बाय आदिवासी कोब्रा मिलिटंट्स ऑफ Assam ACMA ब्रॅकेटान. आय एम व्हेरी स्कॅर्ड. प्लीज गेट मी रिलीज्ड एट दी अर्लियस्ट म्हणून ते हांवें कॉपी करून म्हज्या हँडरायटिंगान सिग्नेचर करून पाठीन दिलें. ते एकच करस्पॉन्डन्स गेल्लें बिस्पाक म्हजें लेटर म्हणलें तें ती एकच तांकां बिस्पाक. ते दाडा कळ्ळें म्हाका हांव किडनॅप जाला म्हूण. तांकांय कळ्ळें म्हाका किडनॅप केला म्हणून. आनी त्या लेटरा सांगात एक डिमांड नोट गेल्लो. रॅन्सम नोट म्हाका रिलीज करूंक कालें टर्म्स एंड कंडिशन्स. तुमकां रिलीज करूंक तांचे डिमांड कितें आसलें फादर. फर्स्ट तांणी ओन्ली एकच डिमांड पयशे तांकां 1 crore 1 lakh 1 crore 1 लाख तांणी विचारलो. 98 असो. 98 हय ते दाडे तितले विचारले. आनी तातूंत मागीर
डू नॉट इन्फॉर्म एनी वन, डू नॉट टील वी कॉन्टॅक्ट यू. आमी तुमकां कॉन्टॅक्ट करच्या पयलें कोणायकी तुमी कॉन्टॅक्ट करूंक ना. आमी तुका कॉन्टॅक्ट करतले आनी तुमची जबाब आमकां तुमी दिवचे म्हणून. फादर तुमकां त्या गाडया थंय किडनॅप केलें, मागीर तुमकां थंय किडनॅप केल्ली ती गजाल तुमच्या कुटुंबादारांक केदाळपणी पावली की? तांकां लेट पावली म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार थंय आर्च बिस्पाकी गोत्तुना कळलें कितें जालां म्हूण. म्हळ्यार एग्जॅक्ट कळली परिस्थिती कित्याक केलां आनी हें किडनॅप म्हूण कळ्ळें. तें हांगा इन्फॉर्मेशन दिवचे ताच्या पयल्यांत काल जालें न्यूज पेपरांनी आनी मिडियांत आयलें खबर. आनी मिडिया मुखांत्र बॉम्बेंत म्हज्या भावा भयणीक खबर मेळ्ळी, गांवांत ती खबर मेळ्ळी आनी ते दोन खबर मेळ्ळी म्हूण बिस्पाकी कळ्ळें. हांव पावलो थॉमस डिसिल्वाचो, फादर थॉमस डिसिल्वाचो भाव. फादर थॉमस डिसिल्वाक किडनॅप केल्ली खबर आमकां मेळटस आमकां बारी दूख भोगलें. आमकां खबर सिरताडच्या पाद्री तावन पाद्र्यापान जो पिरेरा मुखांत्र आमच्या कुटुंबाक कळयली तावन आमच्या घरांत बारी दूख भोगलें. सकाळीं संजेर तेरसा ते दाळा आमी केदाळी मागणें करीत आसले. हांव भाऊ खाल जाला कितें म्हूण गोत्तू नासलें आमकां. मागीर आमी आमच्या पाद्र्यापाक मेळोन सिरताडेच्या बिस्पा सेटसीन गेले. हांव आमच्या बिस्पा तावन तांच्या बिस्पाक कॉन्टॅक्ट केलें. ताचे मुखांत्र आमकां इल्लीशी खबर कळ्ळी तो थंयसर बऱ्या जाग्यार आसा. खालें कितें म्हूण सांगून खालें जालें तर जाल्यार आमी तुमकां कळयतले हांव म्हणून. तरी कांयच खबर येनासली. आयताराचें हात वयर करन इगर्जींत पुरा तेर्स 5 आमचे बापा 5 नमान बरी मागयलें पाद्र्यापान. सकट लोक रडटलो अशें आमकां खबर मेळ्ळी. पाद्र्यापाक आमच्या भावाक थंय तावन किडनॅप जाग्यार तावन सडयलें तर गांवाक आयलो. तशी आमकां ती खबर मेळ्ळ्या उपरांत आमकां पाद्री मुखांत्र आमकां खबर मेळ्ळी. तशें आमकां बारी संतोश जालो. तशें आमचो भाव आतां आमचे सांगात आसा. तशेंच आमकां परतो संतोश तो आमचे सांगात आसा म्हणून ताचे मिसांव परत तो रेतारान सोलोन आसा म्हूण सांगून देवाक अर्गां दिता आमी. तशें बिस्पान एक चॅनल एक केलें. तें आमच्या आर्च बिस्पान गुवाहाटीच्या मँगलोरच्या बिस्प AP डिसोजा आसलो ते दाळा. AP मँगलोरच्या बिस्पाक करस्पॉन्डन्स केलें आनी रिक्वेस्ट केलें पाद्र्या ते दाळा मोबायलांनी ना, तांकां फोन ना. आमच्या प्रिगस पाद्रीक फादर लियो लोबो आसलो तांकां खबर दिली. फादर लियो लोबोक रिक्वेस्ट केलें तुमी घरा वचून ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन दिवचें म्हणून. आनी आमचो पिरगजीसो आनी आमकां सोयरो पडटा जो पेरेरा शिरताडी तांकां घेवन फादर हांगा येवन हांगा फादराबान खबर दिल्ली ऑफिशियली. अनऑफिशियली एका दिसा पयलें तांकां खबर मेळिल्ली आनी ऑफिशियली तशें. आनी चॅनलींच जाल्लें डायरेक्टली हर एका दिसा फोन करून विचारचें नाल्यार खबर दिवची तशें न्हय. कितें खबर आसल्यार पिरगस पाद्रीक बिस्पा मुखांत्र पिरगस पाद्री हांगा येवन खबर दिता. ऑथरायज्ड चॅनला थ्रू कम्युनिकेशन तें सर जावन आसा. वय नाल्यार कन्फ्युजन जाता म्हणून. वय खंडीत. आय बिलीव दॅट वॉज अ गुड मूव. कित्याक म्हळ्यार आतांची परिस्थिती आनी तवळची परिस्थिती मस्त बरी आसली. कित्याक म्हळ्यार आतांचे पुरो व्हायरल व्हॉट्सअप फेसबुक युट्यूब तसले कांय चॅनलां तवळ तितली नासली देखून तुमकां एक करेक्ट रियल कम्युनिकेशन जालें म्हणून हांव तुमकां चिंता. फादर मागीर तुमी कशें रिलीज कशें केलें तुमकां? ते 63 दीस आसलो हांव रानांत. तें हांव तुमकां विचारूंक आसलो आवडना तुमी सांगलें. ओके 63 दिसा उपरांत म्हाका एक्चुली काल म्हणटात डेटी मिस जाल्ली म्हाका. म्हळ्यार रानांत कालें करचें कितें म्हळ्यार अशेंत कायंड ऑफ आय मीन यू आर गोईंग इन टू डिप्रेशन डे बाय डे. तशें डेटी मिस जाल्ली. मागीर लास्टांत जानेवारीच्या 1998 16 नोव्हेंबरांत म्हाका किडनॅप केल्लें. 99 जानेवारी 18 म्हाका रिलीज मेळ्ळें. 63 दीस जाले. 63 दीस हांव रानांत आसलो. आनी ताणी डिमांड केल्लें ते 1 crore 1 lakh ताची गजाल काल्यान जाली मागीर. वय म्हळ्यार आर्च बिस्पान ही केस हांवें सांगची जाल्यार आनी कोणीय सांगतात यू शूड एडमीट एंड एडमायर दॅट स्ट्रॅटेजी यूज्ड. कित्याक
आर्चबिस्पान एक टीम गठन केलें तेगा पाद्र्यापांचें आनी म्हळें वी आर नॉट गोईंग टू बार्गेन. तूं आतां मार्केटी वेताय मासली विकताना 100 या एका किल्याक 250 म्हळ्यार ना 200 दी म्हणून तशें बार्गेनींग कांय ना. वी वील गो फॉर डायलॉग, उलोवन समजणी हाडूंक आमी प्रयत्न करीचे म्हणून. आनी समजून हीच आर्चबिशपान सांगलें लूक आमी मिशनरी आमी सेवा दिवन आसात. तुमी 1 crore 1 lakh 1 करोड 1 लाख विचारून आसात. ताच्या चड आमी खर्च केला सेवा दिवन. आमी शिक्षण दिवन आसात, आमी समाज सेवा दिवन आसात, आमी आरोग्य सेवा हेल्थ सर्वीस दिवन आसात. सबार रितीनी तुमच्या लोकां खातीर आमी सेवा दिवन आसात. ताच्या चड आमी खर्च केला आनी ताच्या चड आमी खर्च करूंक तयार आसात. मात्र सेवा द्वारे पयशे तुमी काणयल्यात तुमी कितें करतल्यात? ते पयशे काणून हातेरां तुमी वेपन्स परचेज करून ती तुमी वायलन्सा खातीर दिवशी मारूंक तुमी यूज करतल्यात. चर्च इज हियर टू गिव लायफ, सस्टेन लायफ, नॉट टू डिस्ट्रॉय इट. तें ताचें कन्सिस्टंट आर्ग्युमेंट आसलें. आनी बिस्पान म्हळें जाय जाल्यार म्हाकाय व्हरा, आमकां बायल भुरगीं कोणी नात, आमी घर सोडून आयिल्ल्या तुमचे खातीर तुमची सेवे खातीर. आतां फादर थॉमसाक तुमी व्हेला, कोणी रडचे मनीस नात ताचे खातीर तशें सांगलें बिस्पान. देखून ते दाळा तांणी चिंतलें म्हळ्यार राखून आसलें इल्लें ना इल्लें कितें मेळटलें म्हणून. मागीर पयशे केदाळा येनात म्हूण तांकां खंडीत कळ्ळें. तांणी तांचें ट्रॅक चेंज केलें. मागीर म्हणालें लूक तुमी बोडो ट्रायबाच्या मोदें मस्तू मिसावठांनी मस्तू तुमचे केंद्रां तुमी स्थापन केल्यात. आमच्या लोकां मदें आमी सांगतात आमच्या लोकां मदें तुमी अशें करीचें. आमचीं भुरगीं जाणवायाची थोडी प्रॉमिसींग भुरगीं आसात, तांकां शिकाप, तांकां तांचे फुडार शिकाप, तांचे खातीर तुमी हेल्प करीचें म्हूण. तेन्ना बीस म्हणालो लूक यू आर डुईंग नाव इज द रायट ट्रॅक, यू आर टॉकिंग सेन्स, वी वील डू इट. आमी दितले मात्र शर्त घालनोचो. ह्या टायमार टायम कंडिशन आनी तशें पुरो कंडिशन घाले आमचे लागीं रेडी पयशे नात बोल्सान. आमी तुमी कशें आमचे लागीं विचारले आतां आमी कोणा लागीं विचारचे पडटात. कोण कुशेन दितात दान दितात ते दान घेवन आमी सभा करतले अँड वी वील डू इट म्हणून. तशें तांचे मदें आतां एक खटालगुरी म्हणलें एक मिसावठाणें आसा. दे वॉन्टेड ओन्ली जेसविट्स म्हळ्यार ते काले छोटे नागपूर आनी झारखंडाचे ते काले म्हणटात मायग्रेट जावन कामाक म्हूण इशन आयिल्ले आदिवासीस. ते म्हणाले आमकां जेजवीट जाय आनी रांची जेजवीट जाय म्हणून. ओके बिस्मान आतां तांचे ते आसात रांची जेजवीट वावरून आसात. एक बरें मिशन स्कूल जालां आनी फिरगत जाल्या मस्त कामां ती करन आसात. सो तशें म्हळ्यार तुमचें केल्लें तें किडनॅप तें म्हाका दिसता एक शुभवार्ता प्रसाराचें एक परिवर्तन जालें म्हणच्यान तर कांयच दुबाव ना. तुमी सांगचें बरी. शुभ वार्ता आमी म्हळ्यार तोंडपाशी न्हय. शुभ वार्ता आमी वांजल घेवन दैवीक शब्दूच न्हय. शुभ वार्ता त्या लोकां खातीर आतां त्या भुरग्यां खातीर तीं भुरगीं शिकोन आसात तांचो बरो फुडार जाता. ती एक शुभ वार्ता तांच्या जिवितान. आनी त्या लोकांक पयलें इस्कालाक खंय वचचें पडटलें आतां लागींच आसा तें तांचे मदें समाज सेवा जावन आसा. ती एक शुभ वार्ता तांचे खातीर. ती तांच्या स्पिरिच्युअल काले आत्मीक खातीरच न्हय तांच्या कुडी आनी तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या काले उन्नती खातीर चलोवन समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर ती एक शुभ वार्ता म्हणून. फादर त्यामध्ये म्हणजे एक तुमकां वैयक्तीक पर्सनल सवाल. 63 days 63 दीस 63 days 63 दीस तुमी वरते टेन्शनारच कितें जाता म्हणून सांगलें तसं जाल्यार एका परिस्थितींत तुमी थंयसर आसले. खंयच्याय एका घडयेपणी तुमकां अशें भोगलां की अय्यो हांव पाद्र्याक कित्याक जालो असले कश्ट म्हाका आयिल्ले न्हय गी म्हूण तुमकां भोगलें गी. हें म्हजें वैयक्तीक सवाल. वय ते पयलें एक आयिल्लें तें आसलें भोगाप अशें हांवें चिंतलें
की वाय मी म्हाका कित्याक हांवें कितें वायट केलां. हांव सकट सोडून म्हजो मायगांव सोडून हांगा आयलां आनी म्हजो हांवें एक फुडार चिंतो आसलो जाल्यार एक ह्या जग जावन हांव आयलां आनी म्हाका कित्याक हांवें देवाक सवाल केल्ले आसा वाय मी गॉड म्हणून. मागीर स्लोली इट स्टार्टेड सेटलिंग डावन. म्हाका एक 63 दिसाचे रेतिरे भाशेन जालें तें. रियली या इट इज ए विल्डरनेस एक्सपिरियन्स. ती इट वॉज स्ट्रेंथनींग म्हजे पातयेनी म्हजो भावार्थ आनी म्हज्या भेसान म्हाका थीर करूंक म्हणलें बरें. हांवें चिंतलें देवान म्हाका हें एक अवकाश दिला म्हणून. म्हजे लागीं एक कोंत मात्र आसलें, बायबल ना, मागणें वैयक्तीक पर्सनल प्रेयर मात्र करयेत, दुसरें कांय ना. तेर्स म्हणचें पर्सनल प्रेयर ना. मात्र एक हांव करनासलो तें कॉन्टेम्प्लेशन. स्वामी जेजू गेत्सेमनी मोळ्यांत थंय तो मागतना ताणें शिसांक तेका शिसांक सांगाता व्हेल्लें आनी म्हळें यू वॉच एंड प्रे दॅट यू मे नॉट फॉल इन टू टेम्पटेशन. जागे रावा, प्रार्थना करा, तुमी ताळणेन पडों नसो म्हणून. आनी जेजू ते मागून परत्यान येताना न्हिदोन आसात आनी जेजू तांकां उठयता आनी परत्यान सांगता. म्हाका हांवें तें कॉन्टेम्प्लेशन तो नियाळ उलटा केल्लो. म्हाका जेजू सांगता तूं न्हिदे, तूं आराम कर, हांव जागो आसा आनी तुजें रक्षण करता म्हणून एक तूं हांव ते वर्ड्स ते शब्द हांव उसारून आसलो. वी कॅन कॉल इट एज अ विजन. Yeah, something like एक दर्शन म्हणून सांगेन. Something like that. So that kept me strengthening. But frustrating, yes, म्हळ्यार कितले दीस अशें ह्युमन एज वी आर ते भोगप एक येता इन बिटवीन कायंड ऑफ डिप्रेशन लायक. तशें हांवें मदें चिंतलें हांव नॉर्मल मनीस म्हजे रिलीज जाल्यार हांव एक नॉर्मल मनीस आसतांगी नांगी म्हणून म्हाका एक ते भेंबे आसलें. तसो जाल्यार परिस्थितीर आसल्यात तुमी. वय फादर तुमी आतां रिलीज जावन आयल्या उपरांत डायसिस लेवलाचेर या तुमच्या फ्रेंड्सांत जावन या तुमच्या फिरगजगरांत जावन तुमकां कसली एक प्रतिक्रिया मेळ्ळी फादर? एक्चुली हांव भायर हांव थंय उगोस्त आसलो, थंड आसलो, उलोवंक नासलें. भायर रिलीज जाल्या उपरांत मस्त उलयचें पडटलें. आजकाल मोबायल आसा, रेकॉर्ड करून वॉट्सॅपान धाडयेत. ते धाडा सांगून तुमकां कशें धरलें, कोणें धरलें, मारलें गे, तें केलें गे, ती स्टोरी रिपीट करून जाल्यार एक फादर हांवें तुमच्या खातीर मागल्लें. आज थोडे पाद्र्याक मेळ्ळे आमचे शिरताळी फिरगजेचे हें आसलें काले व्हडलें फेस्त आसलें. ते धाडाय किडनॅप्ड फादर म्हणून तुमचे खातीर आमी मागलां. एक फादर म्हणून आमी दिंबी घालून मागून आसले हांव आनी म्हणून सी थावजंड्स ऑफ पीपल हू डीड नॉट नो मी, म्हजी वळख नातली तांकां, जाल्यार ते म्हजे खातीर मागून आसले म्हजे सुटके खातीर. ते एक सेन्स ऑफ बिलॉंगींग. आमी परकी आसले जाल्यार भावार्थान पातयेणेन आमी एक, मागण्यान आमी एक. ते एक संबंद, एक नवो संबंद म्हणले बरें म्हाका ती एक समजणी म्हाका आयली. I am Father Nicholas. I am classmate and batchmate of Father Thomas de Silva. When he was kidnapped in 1998, I was the Dean of Studies in St. Aloysius Seminary, Bongaigaon. Rector broke the news to me, Nikki, Father Thomas has been kidnapped. I collapsed immediately. They put some water on my face and all. I got revived a little later. Then once again they told, he has been taken and we do not know what is their demands. After 2 days we came to know that they asked for 1 crore 1 lakh for his release. Since I happen to be his friend and from the same parish, we both from Shirtadi parish, from the same school, St. Anthony's,
Naravi. They also made me, Archbishop made me member of the negotiation team, and I was involved all the 63 days till he was released in his, from his kidnappers. For us as diocese, as the priest and the religious, it was totally a shocking and shaking and eye-opening, awakening experience. Every day, every parish, every convent, every institution in the diocese of Archdiocese of Guwahati was having without failure 1 hour of adoration for the release of Father Thomas de Silva. And I was asked to come and convey the message to his family members in Shirtadi. When I reached here, along with the parish priest, to his house, his elder brother, he is about 7 years elder to me by age. They were harvesting, and the whole family came, and the eldest brother, Baptist, came with the sickle. He asked me, is म्हजो भाव जिवीत आसा की ना म्हणून. हांवें सांगलें काही भियेनाकात, तोमस बरें आहा म्हणून. But he took that knife and showed me, उडास दवर तुका पाटी येवंक शिरताडी, पोट्टी मारल्यार तुम पाटी येताना. So I was totally shaken. But it made us to feel we lost one of our own family members. I personally felt I lost my soulmate, my better half. To tell you very frankly, the day he was released, it was the greatest joy. That day I felt much more happier than the day I was ordained. For me, Father Thomas de Silva is a God's gift, and he is a gift for the people, for the mission, and I wish him the very best till the end of his life. We both would pray for each other, and my prayer is only that he remains a priest closer to the heart of Jesus. Thank you, Divyavani viewers. तुमच्या कुटुंबादारांची प्रतिक्रिया चवळ कशी आसली? ताच्या उपरांत तुम्ही गांवांक आयिल्ल्यात, कितले तेंपा उपरांत तुम्ही हांगासर आयल्यात? हांव म्हळ्यार किडनॅप जालें, रिलीज जालो 18 जानेवारी 1999. एक दीस सोडून 20 जानेवारीन हांव म्हजे भयण मस्कटान आसलें, ताका 21 जानेवारीच्या मस्कट पाटी वचूंक आहलें. देखून ताणें रिक्वेस्ट केलें म्हाका फ्लायटार बॉम्बे फस्ट धाडूंक. देखून बॉम्बे आयलो, तांकां बॉम्बे घरांक मेळ्ळो. बॉम्बे म्हजे दोग भाव आनी ताका भयणी आहली, तांकां मेळ्ळो. तांच्या कुटुंबा घरांक तांच्या कुटुंबा सांगाता आमचें एक गॅदरींग जालें, आनी थंय तावन मागीर बचपे फ्लायटार. आनी फ्लायटार फस्ट टायम येवचें हांवें. मायन चिंतलें काय पुताक आतां ट्रेनार येवंक जायना कोण ना, देखून असलो अस्कत की नित्राण भलायकी बरी ना तशें चिंतून नासली. आनी ती खुद्द आयिल्ली एअरपोर्टाक, वय गाडी मायन्स आयिल्ली म्हाका पळोवंक. म्हळ्यार ती काय भे हाका सोलोवंक जाता की कितें जालें पुताक तशें म्हणून. आनी हांव पयलें आसलो म्हळ्यार कांय काम ना, अशें तूं बसून आहलो रानांत. आनी बरें जेवण, सद्दां चिकन, तें काले गांवचें कुंकड आनी तिगूर मास. तिगूर हें काले मसली, तिगूर मास मसली, तें पुरो खावन हांव मोठो जाल्लो. देखून माय म्हाका पळोवन भारी खुशी. हो भूत आतां म्हजो मोठो जाला, पुगला येयल्लो आनी म्हणून भारी संतोश मायक. सो तशें तुमी परत हांगा शिरताडी येवन पावल्यात, सर्व कुटुंबादारांकी व्हरतो संतोश जालो न्हय पावत. निजाकी व्हरतो संतोश फादर, आज तुमचे लागीं म्हाका जाय तितलें उलोवंक एक अवकाश मेळ्ळो. एक अचानक जावन तुमी पयर एका प्रोग्रामांत म्हाका मेळ्ळ्यात. हें सोम्यानच आमकां सांगाता मेळयलें म्हणच्यान कांयच दुबाव ना. जाल्यार आमच्या चॅनलाच्या सर्व विक्षकाच्या नांवी आमी तुमच्या मुखल्या येवजणेंत बरें मागता. आनी आतां आजकाल सर्वांनी माध्यम आनी म्हाका ही खबर मेळ्ळी तुमी माध्यमांत तुमचें शिकप संपयलां म्हणली एक खबर मेळ्ळी. ह्या माध्यमा विशीं आनी
ह्या माध्यमांतल्यान जावच्या बऱ्यापणा विशयांत आज आमचे सबार जण आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनल विक्षण करून आसात. आमच्या विक्षकांक एक तुमी एक बरो संदेश. वय म्हळ्यार अशें सबार लोक चिंतून आसूं का की एक मण्यार एक किडनॅप जाल्लें आनी एक मण्यारीन एक पाद्र्याबान साक्ष दिवचे सुवार्ता परगटेचे सोम्या जेजूचे ती सुवार्ता आपणाकच न्हय ती सर्वांक म्हणून लोक चिंतून आसा. तें काम ह्या जगाचें ह्या सिस्टराचें रेलिजियस ऑर मिशनरीज म्हणून हें काम सर्वांचें. आनी हें काम करतना सुम्या जेजूक साक्ष दितना आमची क्रिस्ती जिणी जियेतना कुटुंबांत या शेजाऱ्यांत या आमी खंय काम करनासाव कितेंय करनासाव ही साक्ष दिवची ती जबाबदारी सर्वांची. आनी आमी क्रिस्ती जिणी जियेतना सुम्या जेजून सांगलें इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी टेक अप युअर क्रॉस अँड फॉलो मी. आपलो खुरीस घेवन म्हजो पाटलाव कर म्हणून. खुरीस मस्त येतात आमच्या जिवितांत थोडे ल्हान थोडे व्हड. आनी खुरीस दितना देव सकती दिता. ही गिव्स द स्ट्रेंथ टू बेर इट. देखून आमी अशें चिंतून वचूं की देवान म्हाका शिक्षा दिल्या म्हणून देवान म्हाका एक अवकाश दिला आनी ह्या खुरिसा द्वारे ह्या कश्टा द्वारे म्हजे जिणेंत एक किडनॅप हांव चिंता म्हाका अवकाश दिलो देवान 63 दिसाची रेतिरे खातीर एक विल्डरनेस एक अरण्यांत रावन देवा विशयांत सगळी चिंता सोडून देवा विशयांत आनी ताचे महिमे विशयांत एक चिंता आयलें म्हाका. एक म्हजो भावार्थ म्हजी पातयणी आनी म्हजे याजकी जिणयेचे त्या भेसांत म्हाका हांव थीर जालो म्हूण हांवें खंडीत सांगयत. आनी असले देव असले अवकाश दिता हांव समेस्तांक सगळ्यांक दिता. आनी हें चिंतून वचो की म्हाका ही पिडा कितें आयल्या म्हाका हें कस कितें जालें म्हजें हे अनवर कितें आयलें हें चिंतून वचो. आनी आमी चिंतेचे देवान म्हाका एक अवकाश दिला ताका साक्ष दिवंक आनी ताची सुवार्ता परगट करूंक म्हणून. देव बरें करूं फादर. भोव आपुरबायेन तुमचे संगी उलोवन बसतना निजाकी वेळ कसो पाशार जालो तो आमकां निजाकी कळोवंकच ना. जाल्यार तुमी तुमच्या जिविता विशयांत तुमच्या मिसांवा विशयांत प्रस्तुत मिसांव शेता विशयांत आनी त्या गांवा विशयांत व्हरतो एक अनुभव आमच्या संगी तुमी वांटून घेतलो. तितले मात्र न्हय किडनॅप एक वर्तें घडीत तुमच्या जिवितांत जाल्लें क्रिस्ताक तुमी कशें साक्ष दिली 63 दीस तुमी सोम्या सांगात एकसूरपणान तुमी कशें करचिलात आनी कशें तुमकां किडनॅप केल्ल्यां की तुमी परिवर्तन केलें आनी सोम्याची सेवा त्या परिसरांत सामाजीक सेवेद्वारे तुमी कशें थंयसर एक की पर्सन जाल्यात तुमी एक मुळावो एक व्यक्ती जाल्यात म्हणून सांगून आमकां हांगासर तुमी कळत केलें. ह्या कारणा खातीर आमी सर्व आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या नांवी तुमकां आमी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच तुमच्या मुखल्या मिसावांत सर्वेस्पर देवाची धाराळ आशिर्वादां आमी आशेता. सर्वेस्पर देव तुमकां लांब आवक दिवन दी तुमच्या मिसावांत तिरासण दिवन दी आनी तशेंच सर्व योजनांनी तुमकां जैत दिवन दी म्हूण दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या नांवी आमी मागता. सर तुमकां बरें मागता फादर. देव बरें करूं. मोगाच्या विक्षकांनो येदोळ पर्यंत भोव आपुरबायेन फादर टॉमस डिसिल्वा संगी आमकां एक वर्तो अवकाश सोम्यान हांगासर फावो केलो. सोम्या खातीर तांणी तांचें जिवीत समर्पिलें. पयशिल्ल्या आसामांत कश्टाचें जिवीत मिशनरी जिवीत ते जिवन आसात. तशे जाल्यार परिस्थितींत तांकां थंयसर किडनॅप केलें. जाल्यार त्या किडनॅप केल्ल्या त्या घडये तांणी सोम्याचो उजवाड सर्वांनी फांकयलो. देखून परत आमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हे कार्यक्रम देखून आसल्यार तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यान हे कार्यक्रम तुमकां बरें लागले तर तें तुमी तुमच्या कॉन्टॅक्टा संगी शेअर करा. हेरां संगी तुमी तें शेअर करा. दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा. आनी तशेंच परत आमी सांगाता मेळटा पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग आनी बांद असोच आसूं दी. देव बरें करूं.